नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मगाचा येवकार दिसभराच्या महत्वाच्या खबरो घेऊन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयली पळोवया मुखेल खबरो। प्रॉपर्टी डिलिंगेच्या वादाक लागून महेश कोनाडकराचेर केलो जीवघेणो हल्लो मुळाव्या तपासांतल्यान धक्कादायक माहिती उक्ताडार सयत दुबावितांक कोर्टान दिलो जामीन। 2027च्या विधानसभा वेंचणुकीत बाणावले दवरतले काँग्रेसीचो उमेदवार सांगता काँग्रेसीचो दक्षिण गोंय अध्यक्ष सावियो डिसिल्वा। भाजपाक जानेवारी 2025 मेळटलो नवीन प्रदेशाध्यक्ष। डिसेंबराच्या अखेरेक जिल्लो आणि मंडळ अध्यक्षांची जातली निवड। भाजपाचो राज्यसभा खासदार अरुण सिंगांची माहिती। 19 डिसेंबर 2025 मेरेन गोंय जातले पुराय साक्षर। एकलोय उरचो ना अशिक्षित सांगता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत। आक्षेपार्ह व्हिडिओ व्हायरल जाल्ल्या आमदारान दिवचो बेगोबेग राजीनामा। हळडणचो आदलो आमदार ग्लेन टिकलोची मागणी। व्हिडिओ फटीचो आशिल्लो जाल्यार पैसे कित्याक दिले विचारता ग्लेन। आणि काँग्रेसीचो आदलो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकराच्या गाडयेचेर अनवळख्या मनशांनी केलो हल्लो। मडगांव होली स्पिरिट चर्चीत निमणे संस्कार प्रार्थनेक गेल्ले कडेन घडली घडणूक। आता खबर विस्तारान। प्रॉपर्टी डिलिंगेच्या वादांतल्यान मांद्रेचो आदलो सरपंच आणि विद्यमान पंच महेश कोनाडकराचेर जीवघेणो हल्लो जाल्ल्याचे मुळाव्या तपासांतल्यान उक्ताडार आयला। महत्वाची गजाल म्हळ्यार सवय दुबावितांक पेडणेच्या JMFC कोर्टान जामीन मंजूर केला। प्रॉपर्टी डिलिंगेच्या वादाक लागूनच मांद्रेचो आदलो सरपंच महेश कोनाडकराचेर जीवघेणो हल्लो जाल्ल्याची माहिती उक्ताडार आयल्या। हल्लो करपी कोणाक तरी जमीन विकपाचे आशिल्ले खंय, पूण महेश कोनाडकरान ती जमीन भायल्या भायर विकिल्ल्यान तांणी महेशाचेर राग काडिल्ल्याचे सुत्रांकडल्यान कळटा। दुसरे वटेन कोनाडकराचेर हल्लो करपी सगळ्यात दुबावितांक पेडणेच्या JMFC कोर्टान जामिनाचेर सोडून दिले। ज्या तरेन जे मांद्रेचे आदले सरपंच महेश कोनाडकर हांचेर खुनी हल्लो जाल्लो आणि ह्या हल्ल्या फाटल्यान जो संशयीत आशिल्ले त्या 6 जाणांक गोंयच्या पुलिसांनी खास टीम तयार करून कारवार हांगासर तांकां धरिल्ले आणि कालूच ताब्यात घेतिल्ले। आयज तांकां न्यायालयान उबे केले। न्यायालयान पोलिसांनी तांचे कडेन आणखी इन्क्वायरी करपा खातीर तांकां पोलीस कोठडी 3 दिसांची मागलेली, पूण न्यायालयान तांची पोलीस कोठडी दिवंक ना। तांच्या वकिलांनी क्रॉस करताना त्या 6 जाणांक आणि जो पयली गाडयेचो मालक आशिल्लो जो पुंडलीक हरिजन मेळून 7 जाणांक आयज जामिनाचेर सुटका जाल्ली आसा। हे प्रकरण कितें आसूं येत हाची लोकांक उत्सुकता आशिल्ली, पूण पोलिसांनी ज्या तरेन जे संशयीत धरल्या त्या संशयातल्या काही संशयितांनी सांगला की लँड डिलिंगाचो विशय आशिल्ल्यान ह्या विशयांतल्यान ही मारहाण जाल्ली आसा। शिवोली हांगासर एक जमीन पयली त्या संशयितांनी दुसऱ्याक विकपा खातीर लँड डिलिंग सुरू जाल्ली आणि तीच जमीन महेश कोनाडकर हांणी ताच्या विशयी डिलिंग केला असो तांचो दावो आसा आणि त्यातूंतल्यान ही मारामाराची घडणुका घडलेली आसा। पूण त्या दिसा ज्या दिसा जी मारहाण जाली त्या दिसा जे तरेन आमचे राजकीय नेते स्वता आमच्या तुवें हॉस्पिटला कडेन येवन आपली जबानी दिताना स्थानिक जे थळावे आमदार आसात जीत आरोलकर हांचेर तांच्यांनी रोष दवरलेलो आणि राजकीय वळण दिवपाचे काम सुरू आशिल्ले। जायते फावटी अशें कितेंय घडों येता हे लोकांक संशय आशिल्लो, पूण हे खरेंच प्रकरण राजकीय वळणांतल्यान सुरू जाला की आनी कितें वळण आसूं येत। त्या खातीर पुलिसांनी आपली कामगिरी करत आसतना तांच्या कडल्यान जबानी घेतली आणि त्या वरून हे प्रकरण आमचे लँड डिलिंगा वयल्यान जाल्ले आसा अशें तांचें म्हणणें आसा। आता फुडली कारवाय कितें जातली आणि थळावो जो सरपंच आसा तांणी इशारे दिल्ले की राजकारणाच्या माध्यमांतल्यान ही मारहाण जावं येता असो तांचो संशय आशिल्लो। पयलींचे थळावे जे आमदार आशिल्ले दयानंद सोपटे हांणी थेट
पणजे पत्रकारांकडे उलयतना ह्या प्रकरणान आमदार जीत आरोलकर हांचोच सहभाग आसा असो तांचेर आरोप केल्लो आणि त्या उपरांत थळावे आमदार जीत आरोलकर हांणी तातडीन जे आमचे पयलींचे सरपंच आशिल्ले तांच्या घरा वचून तांची चौकशी केली आणि आपलेर ज्या पद्धतीने जे आरोप करतात तांचेर आपूण अब्रू नुकसानीचो दावो घालतलो अशें आमदार जीत आरोलकर हांणी स्पश्ट केल्लें। आणि आयज जेन्ना पोलिसांनी उघड केला की हे प्रकरण खंयच्याच राजकारणाच्या माध्यमातून घडोवंक ना तर ह्या प्रकरणाक लँड डिलिंगाचो संबंध आसा। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर। आम आदमी पार्टी दिल्ली स्वतंत्रपणान वेंचणूक लढयता जाल्यार गोंयानूच युती कित्याक असो प्रश्न उपराशीत 2027च्या विधानसभा वेंचणुकीत बाणावले काँग्रेसीचो उमेदवार दवरतले अशें काँग्रेसीचो दक्षिण गोंय अध्यक्ष सावियो डिसिल्वा सांगता। काँग्रेसीन गोंयांत हेर पक्षांकडेन युती केली ना जाल्यार काँग्रेस पक्ष काबार जातलो अशें स्टेटमेंट आमदार वेंझीन केल्लें। हे फाटभुंयेर सावियो उलयतालो। And Goa knows about this, the style of Congress working. Goa is aware about this. So ये style तेमकाय खबर आहा, तेंगे दिल्ली आहा तेंकाय खबर आहा. So we just explained back again तेमकाय थिंगा की बाबा this is how you all work. But people of Goa do not want this. आणि तुम्ही जरी तरी हे पार्टी तेश कोन करना जाल्यार finally you all will be washed down and you all will not even get single digits. Finally that is going to be the fate of the Congress party over here in Goa. So this message we have said, and we said we unitedly if we say stay together, we all would get a few seats rather than we all getting single digits and not even doing anything. So this was the message that was conveyed to some of their second line and third line of leadership over there. आणि या दुसरे जावंक सोदता जे लोकांक जाय म्हणटा ते अलायन्स इट इज अल्टिमेटली पीपल विल डिसाइड होम टू वोट। तशेंच आनी एक सांगूंक सोदता इन 2019 काँग्रेस जेन्ना जिंकलेले तेन्ना 2019 लोकसभा वी हॅड अ लीड ऑफ 14,000 वोट्स। आता तेन्ना कितें एल्विस गोम्स आम आदमी पार्टीचेर ताका 2,000 कितें पडलेली आणि आता वी गॉट अ लीड ऑफ 16,000। सो वेर इज द क्वेश्चन ऑफ काँग्रेस नॉट इन एक्झिस्टन्स? काँग्रेस इज स्ट्रॉंग. Only thing we didn't have that symbol for a long time, for last 15 years. Before that, we didn't have an MLA. So we are we'll make sure that in 2000 there will be Congress MLA in all the down south. I mean, especially they don't want the alliance in Delhi, where they have already heard that they have already AAP has declared their candidates. So Delhi ani thoi jaina why they want it in Goa? So there is no difference. The alliance, our leaders in Goa will decide if you want the alliance or not. It will be not the party high command in Delhi. It is the people's sentiment, how we want. भाजपाक जानेवारी 2025 मेरेन नवीन प्रदेशाध्यक्ष मेळटलो जाल्यार डिसेंबराच्या अखेरेक जिल्लो आणि मंडळ अध्यक्षांची निवड जातली अशी माहिती भाजपाचो राज्यसभा खासदार अरुण सिंगान दिली। लोकांनी काँग्रेसीक न्हयकारून भाजपाचेर विश्वास दाखयला तशेंच आपाच्या आरोपांत कसलेच तथ्य नाशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें। गोवा में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के टारगेट को जो सदस्यता का लक्ष्य गोवा का था उस लक्ष्य को पार किया। लोगों का खूब जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिला और जनता बार बार कांग्रेस को नकार रही है, बार बार कांग्रेस को रिजेक्ट कर रही है, राहुल गांधी को रिजेक्ट कर रही है, प्रियंका गांधी को रिजेक्ट कर रही है, उनके राजनीति को जो सोच है उसको रिजेक्ट कर रही है। देखिए इस महीने के अंत तक बाय द एंड ऑफ दिसंबर मंडल प्रेसिडेंट और जिला अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा और जनवरी में प्रदेश का। देखिए हमारी सरकार पारदर्शी सरकार है, ईमानदारी से चल रही है, भाजपा की सरकार में कोई घोटाला नहीं होता है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति जो जेल से छूट के बेल पे आया हो, जिसके मुख्यमंत्री जेल में रहे हो, उप मुख्यमंत्री जेल में रहा हो, उसका सांसद भी जेल में रहा हो, बेल पे आने के बाद अगर कोई ऐसी बातें करता आम आदमी पार्टी का नेता तो आप समझिए उनकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी। इसलिए भूल जाइए, कोई सीरियस नहीं ले रहा है। आम आदमी पार्टी से लेकर के सब साफ हो रहा है इनका सूत्र, हरियाणा में साफ हो गया, सब कहीं है ही नहीं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू नॉट टेक सीरियस टू द आम आदमी पार्टी।
देखिए हमारी सरकार की क्या है, सबसे बड़ी बात होती है हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की जहां भी होती है, जब भी कोई भी एक भी डिस्क्रिमिनेंसी और गलती मिलती है तो उस पर कार्रवाई करते हैं, किसी को बचाते नहीं है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लोग बचाने का काम करते हैं, हम कार्रवाई करते हैं। यही डिफरेंस बीजेपी में है, इसलिए लोग हमको बार बार एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जिन पार्टी के 8 से 10 नेता जेल में थे और भ्रष्टाचार में जेल में थे, वो बेल में छूट करके आकर के कुछ बोल रहे हैं तो आप उसको सीरियस मत लो। और देश की जनता भी आम आदमी पार्टी उनके नेताओं को सीरियस नहीं ले रही है, कांग्रेस के पार्टी के नेताओं को सीरियस नहीं ले रही है। आप भी उनकी बात को सीरियस मत लो, क्योंकि वो झूठ के पुलिंदा है। पुराय गोंय 19 डिसेंबर 2025 मेरेन साक्षर जातले। एकूय गोंयकार अशिक्षित उरचो ना अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। स्वयंपूर्ण गोंय हे मोहिमे अंतर्गत वजन माप खात्याचें काम, जबाबदारी आनी गिरायकांचे अधिकार हाचेर आधारीत आयोजीत केल्ल्या वेबिनारांत उलयताले। वजन माप खात्याचे काम, जबाबदारी आणि गिरायकांचे अधिकार हाचेर आधारित शेनवारा वेबिनार आयोजित केल्लो। ह्या वेबिनारात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मार्गदर्शन केल्ले। 19 डिसेंबर 2025 मेरेन पुराय गोंय साक्षर जातले। एकूय गोंयकार अशिक्षित उरचो ना म्हूण मुख्यमंत्री ह्या वेबिनारात उलयलो। या पद्दतीन आमी आज प्राउडली नॅशनल लेवलाचेर सांगता, ओपन डेफिकेशन फ्री आमी 100% आसा, हर घर नल से जल आमी 100% आसा, इलेक्ट्रिफिकेशनान आमी 100% आसा, हर ग्राम सडक आमी 100% आसा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचे 13 फ्लॅगशीप प्रोग्रामात आमी 80% प्रोग्राम 100% आमी अचीव करपाक शकल्या। थोड्याच दिसांनी आमी साक्षरता फुडल्या 19 डिसेंबरा पर्यंत प्रयत्न आसा आमचो की आमी 100% साक्षरता ही मोहीम आमी सध्या सुरवात केल्या, ती अचीव करपाची आसा। आमचे सर्व शिक्षा अभियान आनी हे काम करता हाजेर, आनी त्या खातीर पंचायतींनी बी अशा पद्दतीन जे लोक कोण आसा तांकां साक्षर करपाक तुमी मदत करची, जेणे करून आमकां होय कार्यक्रम जो आसा पळय न्ही 100% सक्सेसफूल करपा खातीर आमी सगळे जाण यशस्वी जातले। म्हणून तर आमी म्हणटा की आपल्या गावात असलेलो सिंगल निडी पर्सन हो स्किमीच्या बद्दल उरचो न्ही, योजनेच्या खंयच्याच बद्दल उरचो न्ही, आनी इवन दो साक्षर जावपाक सुद्दां उरचो न्ही। आदरणीय शिवराज सिंग चौहान एग्रीकल्चर मिनिस्टर हे उलयल्या उपरांत आमकां खबर आसा की खूब मोठ्या प्रमाणात आमचे शेतकरी वर्ग हो मोटिवेट जाला। तांच्यांनी मागीर आपले एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाडलोच, MSPचोय विशय आसात, बट त्याच बरोबर आमी जेका म्हणटा की किसान क्रेडिट कार्ड आसतले, किसान विमा कार्ड आसतले, सॉयल हेल्थ कार्ड आसतले, हाज्या सारकिलाचो नंबर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटात खूब मोठ्या प्रमाणात आमी वाडोवपाक शकले। माझे तर म्हणणे आहे की 100% जशें आमी घरात टॉयलेट दिता, 100% घरात आमी नळ दिता, 100% घरात आमी लायट दिता, त्याच धर्तीचेर 100% फार्मराक किसान क्रेडिट कार्ड मेळचे, किसान विमा कार्ड मेळचे, ताका सॉयल हेल्थ कार्ड मेळचे, हो पंचायतीचो रिकॉर्ड आसपाक जाय आनी पंचायतींनी तेच्या खातीर प्रयत्नय करपाक जाय। म्हजे सजेशन्स आसात सगळ्या ग्रामपंचायतींक आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीकूय बी। आपल्या पंचायतीन आमचो एक बोर्ड आसा, थोड्याशा पंचायतींनी आसा, म्हणजे आपले पॉप्युलेशन कितले, फॅमिलीज कितल्यो, सेम वे थंयसर नंबर ऑफ फार्मर्स हो एक ताका ॲड करचो, जेणे करून आपल्या ग्रामपंचायत क्षेत्रात जे ग्रामीण भागात आसा किंवा इवन दो म्युनिसिपालिटी एरियेन सुद्दां थोडे कडेन फार्मर्स आसा, फार्मर्सान आमी म्हणटा की एग्रीकल्चर फार्मर्स कितले, परत मिल्क फार्मर्स कितले आनी तेच्याच बरोबर आमचे फिशरमॅन कितले, हाजी थंयसर नोंद जावची। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। आक्षेपार्ह व्हिडिओ व्हायरल जाल्ल्या आमदारान आपल्या पदाचो राजीनामो दिवचो अशी मागणी हळडणचो आदलो आमदार ग्लेन टिकलोन केली। व्हायरल व्हिडिओ फटीचो आशिल्लो जाल्यार आमदारान खंडणीचे पयशे दिवपाची कसलीच गरज नाशिल्ली अशें ताचें म्हणणें। पुलिशेन ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करपाची मागणी ताणें केल्या। I demand and I say that this particular the way the video has gone viral all over to social media to also to the to आपल्या तुझ्या माध्यमांतून याने immediately resign दिवपाची गरज आसा, because there is no place for a person like this to continue with the politics, which is politics or whatever, you know, as a politician who is a lawmaker. So I demand that he should immediately resign for the video that has gone viral, which is completely unbelievable, is disgraceful, and a person of this should not be sitting in a position like this. See, mob now सगळ्यांक गमता न्हू what is mob and not mob. मोब तर केला जाल्यार म्हणजे एकूच म्हणप आसा, इनिशियली पयशे कित्याक दिले ताका, पयशे पयले कित्याक दिले, मिडिया थ्रू द मिडिया आमी आयकला, सर डेट पयले 55,000 दिल्या,
ताजे उपरांत 5 लाख दिल्या अकाउंटाक ट्रान्सफर केला मागीर तांणी रिमांड 5 crores and this is a relation which is turned sour. Why म्हाका दिसता that is my which is gone sour. The relationship has gone sour. पण पयशे गरज कित्याक म्हाका तो फाल्यां कोण म्हजो आरोप केलो आवड इमिजिएटली कंप्लेन इमिजिएटली. What the fear is there of me going and giving money to X, Y, Z, whoever? So this is a clear cut that something much more to it, and my request is to the police department, crime branch, and the Honorable Chief Minister that there should be a thorough investigation and the culprit has to be brought to books. काँग्रेसीचो केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य गिरीश चोडणकरांच्या गाडयेचेर अनवळख्यांनी हल्लो करून गाडयेचो हारसो फोडलो. चोडणकर मडगांवां होली स्पिरीट चर्चीत निमणे संस्कार प्रार्थनेक गेल्ले कडेन ही घडणूक घडली. उपरांत तांच्यांनी फातोर्डा पुलिशेंत कागाळ नोंद केली. पळयात पुराय बातमी. काँग्रेसीचो केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य गिरीश चोडणकराची कोणे तरी गाडी फोडली. शुक्रारा गिरीश चोडणकर मडगांवां होली स्पिरीट चर्चीत निमणे संस्काराचे प्रार्थनेक गेल्लो. भायर पार्क करून दवरिल्ल्या ताच्या गाडयेचेर कोणे तरी हल्लो करून गाडयेचो हारसो फोडलो. गिरीशाच्या म्हणण्या प्रमाण ताणें खंय आंध्र प्रदेशाचो आमदार टी राजा विशीं ट्वीट केल्लें. घडये ह्याच कारणाक लागून कोणे तरी ताच्या गाडयेचेर राग काडला आसूं यें असो दुबाव गिरीश चोडणकारान उक्तायला. सकाळीं एक ट्वीट केल्लो जो राजा सिंग BJPचो एक लिडर आनी तो बेजिकली फेमस आसा की हेट स्पीच करपाक आनी कम्युनल वायलन्साक. सो गोवा एक पिसफूल स्टेट जंय कम्युनल हार्मनी आसा आनी त्या खातीर आमी जगभर फेमस आसा. सो अशा व्यक्तींक मुद्दम जावन आपोवप गोंयांत जंय ऑलरेडी एक कम्युनल टेन्शन सुरू जातलें. तेणी काल आमचे एक कलीग तेजी आवय एक्सपायर जाली म्हणून हांव काल हॉली स्पिरीट चर्चीन जे फिनरल सर्वीस मास आशिल्लें सो तें हांव एटेंड करपाक भितर आशिल्लो हॉली स्पिरीट चर्चीन आनी म्हाजी गाडी पार्क केल्ली आशिल्ली. सो भायर सरून पळयलें जाल्यार गाडयेची तोडफोड जाल्ली आसा. सो म्हाका तें व्हडलेंशें हें जाल्ला पळयतलें कारण ही अपेक्षा आसा ज्या तरेन आयज गोंयभर लॉ एंड ऑर्डर सामकी दुपावल्यात कोणाकूय मारतात. सो हो एक धमकावपाचो प्रयत्न. गोंयांक आमी पीस आनी कम्युनल हार्मनी सांबाळपाक आमी खंयच्याय स्तरार वयतले. हांव असलें खंयचेंच इंटिमिडेशन केलें जाल्यार हांव भिवपाचो प्राणी न्ही. काल दनपारां जेन्ना गिरीश चोडणकर आदले GPCCचे प्रेसिडेंट आनी काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे मेंबर हे एक मिसाक फिनरलाक गेल्ले आनी होली स्पिरीट चर्चा कडेन तांची गाडी पार्क केल्ली आशिल्ली तेन्ना अज्ञात व्यक्तीन तांचे गाडयेचेर हल्लो केलो आनी तांचो हाडसो फोडलो. ह्या प्रकरणाक गिरीश चोडणकरान फातोर्डा पुलीस स्टेशनाची काल राती कंप्लेन केल्ली आसा. तांचे म्हणण्या प्रमाणे की तांणी सकाळी फुडें एक ट्वीट केल्लें जो टी राजा म्हणून आंध्र प्रदेशाचो जो MLA येता आनी तो फेमस आसा ताजी स्पिची खातीर भडकाऊ स्पिची खातीर फेमस आसा. ताका लागून ताका बॅन करचें म्हणून ताणें ट्वीट केल्लें आनी ताका लागून हो हल्लो जावपाक शकता अशें गिरीश चोडणकराचें म्हणणें आसा. आनी पुलिसांनी आपल्याक न्याय दिवचो बेगींतले बेगीन हाजी तपास करचो हेंय गिरीशान मागिल्लें आसा. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मोरकाडे. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे कुडचडे शाखेच्या फ्रॉड प्रकरणात अटकेत आशिल्ली तन्वी वस्त आणि मॅनेजर जाधवाचो जामीन अर्ज केपे सत्र न्यायालयान भायर मारलो. सध्या तन्वी वस्त आणि बँक मॅनेजर न्यायालयान कस्टडीन आसात. कितले दिसांचो रिमांड मेळटलो हे आयतारा थारतले. हे प्रकरणाचो कुडचडे पुलीस फुडलो तपास करतात. बेल एप्लिकेशन आशिल्ली आमी 2 बेल एप्लिकेशन्स फायल केल्ली आनी ती आज ऑर्डरी आशिल्ली. पयलीं आर्ग्युमेंट जाल्ले आनी आज कोर्टान ऑर्डर पास केल्या आनी दोन्ही बेल एप्लिकेशन रिजेक्ट केल्या आमची. तन्वीची हांव एपियर जायना पूण तन्वीचें एप्लिकेशन फायल केल्लें आनी तन्वीचें रिजेक्ट जालां. सो सगळे बेल एप्लिकेशन रिजेक्ट जाल्या. सो तांकां रिमांडार बी कितें अशें रिमांड ऑलरेडी तन्वीची रिमांडा बद्दल म्हाका खबर ना. आमचो ऑलरेडी पयर 14 days रिमांड दिल्लो आनी आज बेलीक डेट दिल्ली. सो रिमांड कंटिन्यू थंय आसा पूण बेल एप्लिकेशन हांगाच तें रिजेक्ट जालें आसा. सो कितली बेल एप्लिकेशन आसलेली आनंदाची? आमचें हें सेकंड बेल एप्लिकेशन आमी एक फर्स्ट बेल एप्लिकेशन फायल केल्लें तें रिजेक्ट जाल्लें आमचें आनी हें सेकंड बेल एप्लिकेशन आयिल्लें तें सेकंड बेल एप्लिकेशन रिजेक्ट जालें. सो 2 बेल एप्लिकेशन जाली ती दोन्ही रिजेक्ट जाल्या. थेफ्ट एंड फ्रॉड केस कुडचडे ती सेंट्रल बँकेक घडल्या. आयज खंय तरी कोर्टान इम्पॉर्टंट निर्णय दिल्लो आसा. दोगांनी जे बेलाक अपील केल्ले तेंगेली दोगांची बेल रिजेक्ट केल्ली आसा. ऑलरेडी पयर जे हियरींग जाल्लें तेन्ना जो मॅनेजर आनंद जाधव आसा ताका ज्युडिशियल कस्टडी जाल्ली आनी आयज परत एक फावटी ते जी निर्णय आशिल्लो बेलाचेर आयज पयर आर्ग्युमेंट जाल्ले आयज खंय तरी ऑर्डर आशिल्ली
तेजेर दोगांयली बेल रिजेक्ट केल्ली आसा. आतां तन्वी वस्ताक सद्याक ज्युडिशियल कस्टडी ज्युडिशियल कस्टडी आसा. पूण सांजची परत ताका पुलीस दुसरी केसीचेर अरेस्ट करतली. ती कुडचडे पुलीस आसा आनी तेजेर परत कारवाई सुरू जातली. पूण आयज केपें कोर्टान जे खंय तरी जो आनंद जाधव होपफूल आसलेलो बेल मेळपाक तेजी रिजेक्ट जाल्ली आसा. शेनवारा वाळपय सत्तरीत आडवेळ्या पावसान हाजिरी लायली. बेरेस्ताराय लेगीत गोंयच्या कांय वाठारांनी पावस शिरशिल्लो. तामिळनाडूच्या फिंगर वादळाक पावसाचें वातावरण तयार जालां. गोंय हवामान खात्यान लेगीत पावसाळी वातावरणाचे संकेत दिले. फिंगर वादळाच्या हवामान बदलाक लागून शिंयाच्या दिसांनी सध्या राज्यांत पावसाची उपस्थिती अनुभवपाक मेळटा. मांद्रेचो आदलो सरपंच महेश कोनाडकर हल्लो प्रकरणात गोंय पुलिशेन केल्ली कामगिरी ही तोखणायची आसा. रीतसर तपासणी करून राज्या भायर गेल्ल्या सगळ्या हल्लेखोरांक अटक केल्ली आसा अशी तोखणाय कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो हांणी केली. तर ह्या पुराय हल्ल्या प्रकरणात खोलायेन चौकशी जावन ह्या हल्ल्या फाटल्यान आशिल्ल्या मुखेल सूत्रधाराक धरपाची मागणी लोबोन केली. SP North is in the right direction of this investigation and we are waiting that the people of Mandre constituency, Mandre village should know what is the motive behind the attack. कित्याक लागून अटॅक केलो. वेगळे वेगळे आहा म्हटले आणि ती सुपारी दिल्या म्हटले. कोण तुका डू यू हॅव एनी डाउट? सी इट इज अ वेगवेगळे गांवचे लोकांचे तेजे सगळे 5 जाणां कडेन कितें दुश्मनी आसची ना. सो 5 जाण भुरगे एकठांय जाल्या. सो कोणे तरी तांकां एकठांय केल्या आनी तांकां गाडयेन घालून धाडले आनी ताका मारपाक लागले. सो हे इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आहा. SP North is in the right direction of investigation. कित्याक तेंच्यांनी 24 वरां भितर तांकां सोदून काडले. गोंया भायर गेल्ली गाडी तांकां सोदून काडले. म्हणजे हे गोंया भायर बसून पोवताले तांकां सोदून काडप हे इजी गजाल न्हय. म्हणजे आख्खो तेजो मॅन पावर, तेंचे सर्विलन्स, तेंचे विजिलन्स म्हणटा पळय ते सगळे टोटल लायले तेणें जॉबार आनी ताका 24 वरां भितर सोदून काडलो. आमकां आश्वासन दिल्लें तेणें जेन्ना हो इन्सिडंट जालो. हांवें जेन्ना ताका फोन केलो म्हाका सांगलें तेणें विदीन 24 hours I will crack down this case sir, you don't worry. I will see entire CCTV footage of entire Mandre on the main roads, on the highway, wherever we get the CCTV, from where the vehicle is coming and how it is entered Mandre and where they stood and how they planned and everything. We will come to the this. आता तेन्ना हो सगळो इन्सिडंट जो जालो तितून म्हाजें नांव जेन्ना घेतलें तितून लोकांक खुबसो दुबाव जालो वेगवेगळे भाशेन. सो ताका लेट द इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट. आय एम मॉनिटरींग इट. कालूय 2 फावटी फोन केला. आयज सकाळी फोन केला हांवें. म्हणजे अर्ली मॉर्निंग आय कॉल्ड द SP टू कॉंग्रॅच्युलेट हिम दॅट यू हॅव डन अ ग्रेट जॉब बाय डुईंग दीस इन्व्हेस्टिगेशन अँड फायंडिंग आउट ऑल द कल्प्रिट्स and to see that all these culprits are booked, arrested and investigated properly, that who is behind that. काजुमळ मोले वाठारांत साठोवन दवरिल्ली रेंव गायब. मामलेदार तशेंच तलाट्यान रेंवेची पळोवणी केल्ली. रेंवेचेर लक्ष दवरपा खातीर होमगार्ड लेगीत दवरपाची तयारी आशिल्ली. मात ताच्या पयलींच रेंव गायब जाली. तलाट्यान पळोवणी करून कारवायेची तयारी केल्ली आसतना रेंव गायब जाल्ल्यान काजुमळ वाठारांत आरती परती चर्चा सुरू जाल्या. ह्या वाठारांत बेकायदेशीरपणान रेंव काडटात म्हणून गोमंतक टीव्हीन बातमी प्रसारीत केल्ली. नमस्कार, आमी आसा काजुमळ हांगा. जे जाग्यार पयर आमी एक न्यूज केल्ली बुधवार दिसाक की हांगा मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर रेती उपसा प्रकरण चालू आसा म्हणून. आनी थंय परप्रांतीय कामगारूय आशिल्ले. जेन्ना बिरेस्ताराक जेन्ना ही न्यूज आयली तेन्ना थंय हांगा पुलिसांनी पळयले ते कामगारांक थंयच्यान हाडले अशें म्हणून गांवच्या लोकांनी सांगलेलें आसलें. पूण पळोवंक गेले जाल्यार थंय सद्याक तरी अजून मेरेन कांय जालें ना. पूण आयज जेन्ना आमी परत फॉलोअप करपा खातीर त्या जाग्यार गेल्ले तेन्ना पळयल्यार थंय एक पुलीस कॉन्स्टेबल आनी एक होमगार्ड थंय घातलेलो आसलेलो. तेन्ना
जेन्ना हेजी म्हायती जेन्ना काळी तेन्ना बिरेस्तार दिसाक जो हांगा मामलेदार आनी तलाटी हे जॉयंट इन्स्पेक्शन जाल्लें आनी ताका लागून घातलेली पुलीस घातली अशें म्हणून कळ्ळां. पूण जेन्ना मामलेदार जेन्ना थंय गेल्लो पूण अजून मेरेन तरी केस रजिस्टरी हांगा कुळे पुलीस स्थानकांत जाल्ली ना अशें संबंदीत सुत्रांनी सांगलेलें आसा. जेन्ना हांगा पुलीस येयले पुलीस गेले पूण जेन्ना आमी ती रेंव पळयली थंय जेन्ना बुधवाराक जेन्ना आमी भेट दिली तेन्ना ती रेंव पळयली त्या जाग्यार आतां ती रेंव ना. एक कांय ना दोन तीन ट्रिपी सद्याक रेंव थंयच्यान गायब जाल्ली आसा. हें कशें जाल्या कितें जाल्या हें कोणाकूय कांयच खबर ना. तेन्ना हेजे फाटल्यान एक राजकीय कोणाचो वरद आसता काय पुलीस जाणून बुजून करता हे सध्या तरी पळोवचें पडटलें. गोमंतक टीव्ही खातीर काजूमाळसून एकनाथ केळीकर. दिवचल साखळी रस्त्यावयल्या सरवण वाठारांतले 2 रमलर्स काढल्यात. मात हेर रमलर्स काडपा कडेन आडनदर जाल्ल्यान वाहन चालक अजाप उक्तायतात. गोकुवाडा वाठारांतले 2 रमलर्स काडून थंय स्पीड ब्रेकर घाल्या. मात जंक्शना कडले धोकादायक रमलर्स काडपा कडेन आडनदर केल्ली आसा. फाटल्या जवळपास 6 म्हयन्याच्यान वादाचो विशय जाल्ले दिवचल साखळे ह्या मुखेल रस्त्या वयले सरवण वाठारांतले रमलर्स काडचे अशी मागणी वाडिल्ली आसतना एक अजापाचो प्रकार पळोवपाक मेळटा. हो प्रकार म्हळ्यार सरवण वाठारांत जे कडेन रमलर्स बसयल्ले तातूंतले 2 कडले रमलर्स काडिल्ले आसा आनी हे रमलर्स काडून थंय स्पीड ब्रेकर घातिल्लो आसा. मात सरवण बस स्टॉपा कडेन आशिल्ले 4 रमलर्स काडपा कडेन आडनदर जाल्ली आसा. 6 म्हयन्या पयलीं दिवचल साखळे ह्या मुखेल रस्त्याचेर सरवण वाठारांत कडेन रमलर्स बसयल्या. हे रमलर्स बसयतना कसलेंच नियोजन करूंक नाशिल्ल्यान हे रमलर्स म्हळ्यार दिसान दीस वादाचो विशय जायत आसा. ह्या रमलर्सांक लागून शेजारच्या लोकांक रातचो मनस्ताप सोंसचो पडटा. वाहन चालकांकूय बरोच मनस्ताप जाता. रमलर्सांचो आकार व्हडलो आशिल्ल्यान रमलर्सांचेर वाहनांचे सुटे भाग मडपाच्यो घडणुको घडटात. ताका लागून वाहन चालक नाराजी उक्तायतात. 2 म्हयन्या पयलीं सरवण जंक्शना कडल्या रमलर्साचेर एक 2 दुचाकी मदीं अपघात जाल्लो. ह्या अपघातांत सरवणच्याच एका तरणाट्याक आपलो जीव वगडावचो पडिल्लो. ताचे उपरांत तर हे रमलर्स काडचे अशी मागणी परत एक फावट नेटान फुडें आयिल्ली. मात सरवण जंक्शना कडले जे धोकादायक अवस्थेत रमलर्स आसात ते काडपा कडेन अजूनय कोणाचेंच लक्ष वचूंक ना. हातूंत आतां अजापाची गजाल म्हळ्यार सरवण जंक्शना कडल्यान लागींच गोकुळवाडो वाठारांत बसयल्ले 2 रमलर्स 2 कडले रमलर्स मात 2 दिसां पयलीं काडल्यात. हे रमलर्स काडून थंय स्पीड ब्रेकर घातला. स्पीड ब्रेकर घालतना हे फावती जतनाय घेवंक ना. त्या स्पीड ब्रेकराचेर अजूनय धवे पट्टे मारूंक नाशिल्ल्यान वाहन चालकांचो गोंधळ जाता. गोकुवाडो वाठारांत ज्या पद्दतीन रमलर्स काडल्यात तशेंच सरवण जंक्शना कडल्यान रमलर्स काडून थंय स्पीड ब्रेकर मागणी वाहन चालक लोकां कडल्यान जायत आसा. आतां पळोवचें पडटलें सरवण जंक्शना कडले हे धोकादायक अवस्थेत आशिल्ले रमलर्स काडटात काय ना ते. गोमंतक टीव्ही खातीर सरवणच्या गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.